साखळेन बेकायदेशीर बांदकामाक वाव दिवचे ना आनी बेकायदेशीर रितीन गटरान हळशिकावणे उदक सोडप्यांचेर खर कारवाय करतले असो थाराव शुक्रारा जाल्ल्या साखळे नगरपालिकेच्या सर्वसामान्य बसकेक पास जाले। तशेंच साखळे खातीर बायोमिथेनेशन प्लांट प्रकल्प फायद्याचो आसतलो अशें साखळे नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून सांगले। आमच्या हेच्यान फुडें पयलीं सुद्दां आमी एनी इलिगल स्ट्रक्चराक कसल्योच एनओसी दिवना आनी हेच्यान फुडें सुद्दां कसल्योच एनओसी फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑर वॉटर कनेक्शन जर इलिगल कंस्ट्रक्शन आसा जाल्यार आमी कसलेच दिवचे ना। सो कोणें कसलो वेव्हार करतना आपूण स्वता चेक करून ते करचे, हेच्या फुडें ते दिवले वयचे आनी हेच्या पयलीं दिल्ले आसलेले। दुसरी गजाल म्हणजे आमी मेन म्हणजे आयज बायोमिथेनेशन प्लांटाचे स्टेजीस सगळो खंय पर्यंत पावला तोपर्यंत आमी तेजे डिस्कशन जालें, तेजे भासाभास जाली। बायोमिथेनेशन प्लांट विल बी अ बीग एसेट फॉर द सांखळी म्युनिसिपालिटी अंडर द ऑनरेबल गायडन्स ऑफ ऑनरेबल CM सर। सो व्हडलो प्रोजेक्ट आसतलो, म्हणजे खुबश्यो गजाली ज्यो आमचो ओलो कचरो सुको कचरोचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेजे ट्रिटमेंट, सच अ ट्रिटमेंट की तेजे इट वील बी कन्वर्टेड इनटू द फॉडर आनी इट वील बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। सो एक बरो आमचो मोठो तो अचिवमेंट आसलो तो आमच्या पायपलायनान आसा, तेजें डिस्कशन जालें। तेज्या फुडें आमी आतां हेज्या फुडें आमचो जो सोंपो आसा जो कर आमी वसुली करता तो आमी आउटसोर्स करतली, तो एक आमचें डिसिजन जालें। आनी तेच्याच बरोबर आमी MSW म्हणजे जे आमचे डेली वेजीस वर्कर आसा ते आमचे वॉर्ड वायज म्हणजे फर्स्ट टू 1 to 6 वॉर्ड जे आसा ते प्रात्यक्षीक बेजिसा खातीर पयलीं आमी आउटसोर्सिंग करपाचो एक बरो डिसिजन घेतलेलो आसा विदाउट अफेक्टिंग आवर ऑलरेडी एम्प्लॉयड। तो एक आमचो डिसिजन जाल्लो आसा। आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत आणि काय रेव्हेन्यू जनरेशन ऑफ द सांखळी म्युनिसिपल काउन्सिल हाजेर बरी एक भासाभास जाली आणि सगळ्या काउन्सिलरांनी बरोच ताका सपोर्ट केल्लो आसा बिकॉज आमचो फुडले नेक्स्ट फायनान्शियल अप्रुवल आसतले। आणि मेन म्हणजे आमचे STP बिकॉज तुम्ही पळयता आसतले की सद्या टॉयलेट्स सेप्टीक टँक्स बिकॉज थोडी आमची देसाई नगर जावं किंवा खुबशा वाठारांनी खडकाळ जमीन असल्या कारणान STP हॅज बिकम अ मेजर प्रॉब्लेम, उदक जिरना आणि ताका पब्लिकूय काय करू शकना। सो ऑनरेबल CMच्या गायडन्सा प्रमाणे आमी STP एक्सटेन्शन होता, ऑलरेडी फेज 1 इनकम्प्लीट आसलेलो। सो पुराय सांखळी म्युनिसिपालिटी अंडर STP येता म्हणून त्याच बेसिसाचेर आमी एक रेझोल्युशन घेतला की हेच्या फुडें जे मल्टी स्टोरेज कमर्शियल बिल्डिंग्स येता तेंचे आयदर दे हॅव टू हॅव देअर ओन STP प्लांट और दे हॅव टू हॅव अ कनेक्शन फॉर द STP प्लांट। कारण मागीर हेच्या फुडें जे उदका गटरां जी रस्त्यार व्हांवतात ते जे मोठे मोठे प्रॉब्लेम आसा ते येवचे ना। सो हेन्सफोर्थ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगां खातीर स्वताचो STP प्लांट आसचो किंवा STP प्लांटाक कनेक्शन आसचें, त्या शिवाय तांकां आमी ऑक्युपन्सी किंवा लायसन्स दिवची ना। हो एक मेजर आमच्या सांखळी म्युनिसिपालिटीन एक डिसिजन घेतला।